खंय तर तुमचे आयज ग्रामसभा आसलेले कितें आसले विशय मुद्दे कितें आसलेले आयज? विशय म्हळ्यार आयज आमगे कचऱ्याचो एक विशय येयल्लो ते आमी हें करता म्हणलें आठवड्या एकूच फावट गाडी येता म्हूण ते म्हणटा एक फावट येयल्या जायना एक विकांतल्यान 2 फावट धाडपा जाय तेजेर आमी फुडें हें करतले 2 धाडपाची ट्राय करतले. आनी रस्त्याचो एक इशू येयल्लो खंय तरी केबलिंग करता पूण आजून 1 वर्स जालें आजून रस्तो केलो ना तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? रस्त्याचो विशय म्हळ्यार आमगे कोट्टाली टू हितून डॅमार पर्यंत तेंच्यान केबल घातलेलो 1 वर्स जालें आतां केबल रस्तो आख्खो खणून उडयलो. तांकां आमी सांगलें PWD ऑफिसरां बी सगळें सांगलें करा म्हणून लोकांचो खूब प्रॉब्लेम थंय सगळ्यो व्हडल्यो खळी पडल्या तरी सुद्दां तांकां आमी आनी परत लॅटर करून तांकां व्हरोन दाखयतले. बिफोर पावसा पयलीं हें जातलें. हय आनी घेवपाक ट्राय करता आमी. तिसरो विशय म्हणल्यार सद्या क्वेरीचो तुमचो एक क्वेरी चलता खंय तरी तुमी परमिशन दिलां ना अशें म्हणून आवाज जालो कितें एग्जॅक्ट इशू कितें? एग्जॅक्ट म्हळ्यार थंय आतां लोकांचो ताका NOC दिली आमी पंचायतीन पूण आतां लोकांचो प्रॉब्लेम आहा की ब्लास्टींग जातकीर जमीन हालता हे ते प्रॉब्लेम आहा तो खरोच प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आमी ते वचोन पळयतले नाजाल्यार पळयतले आमी तो तेजेर कितें आहा ते करतले. म्हूण तुमी ही NOC दिल्या ती तुमी खंय तरी ग्रामसभे लोकां मुखार दवरलेली? ती आमकां ग्रामसभे लोकां दवरपाक मेळना न्हू आमी मिटींग हें करून करता न्हू. पूण आतां सद्या लोकांचोच प्रॉब्लेम जालो की खंय तरी तांकां पोल्युशन जाता तांकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून? तेजेर आमी पळयतले खरेंच पोल्युशन जातलें तेजेर आमी हें करतले. आतां ही क्वेरी चलपाक लागल्या 4 वर्सां जालीं सद्या तुमी आजून 4 वर्सां म्हळ्यार कित्याक ओगी आसा अशें? ओगी म्हळ्यार कोणी आमचे लोक कांय तशें कोण येवं नासले आजून पर्यंत कितें प्रॉब्लेम जाता तांकां त्रास जाता अशें कोण येवं नासले आयची ग्रामसभेक येतकीर आमी तेजेर फुडें पळयता म्हणून सांगलां. केन्ना लोकांक बी त्रास जावपाक जायना तेजेर आमी केन्ना म्हणल्यार सोल्युशन येतलें हेजेर आमी आतां एक फुडली विका म्हळ्यार पळयतले सारकें खरेंच ते ब्लास्टिंगान जमीन हालता कितें जाता सारकें पळयतले. खंय तरी आयज ग्रामसभा जाली आनी तूं एक विशय येयलो की क्वेरी एक चलता आनी तुमकां तेजो प्रॉब्लेम जाता म्हणून कितें जाता एग्जॅक्ट? प्रॉब्लम म्हणल्यार आवाज सारको म्हणल्यार आवाज भरपूर जाता जेन्ना आमी एक बसलो जाल्यार पासून उसळ्ळ्या भशेन हालताय आनी दुसरें म्हणल्यार धूल ती कितली किलोमिटर ती हांव सांगूंक शकना पूण ते धूल सारको आमकां सांग एकटो कळटा ब्लास्टींग जालें म्हणटरी सारकें अशें आमी घरा वाटेन सारकें येता वाऱ्याची सारको तो प्रॉब्लम आमकां जाता. आनी हेजे बद्दल तुमी कोणाक कितें सांगलेलें कोण पंचायती? पयलीं सांगना म्हणल्यार एक फावटी आतां हांव जाणटे भशेन म्हणजे ते हें कोत्ताय चाल कोणा हें केलें कंप्लेन केली कोण तरी आमगे येयले ते तेंची नांव हांव जाणा पूण ते करीचे पात्रांव वो कितें तरी म्हणपा जाता ते जेन्ना आमगे थंय बसले तेन्नाच आनी सरकारान म्हाका बस म्हणलें आनी हांव बसलें आनी तेन्ना ते सांगताले आमकां सगलीं आसा करीचें सगलीं आहा म्हणटा तें हें आयकलां. मागीर हेणें आपल्या गेलें बी दाखयलें कितें तुमकां कितें सांगलें जायतें अशें करून ते म्हणटाय तरी आसतना आपल्याको आसा म्हणटाय ते पंचायती आसा सगळें आपल्याक पंचायती आहा म्हणटरी आमकां पंचायत लागली हेरको हांव सांगूंक शकना पूण म्हाका पंचायत म्हणल्यार हांव जाणा पंचायतीन कितें तें पंचायत लागली म्हणटा पंचायतीन कितें करून दिलें हें आमकां जाण जावपाक जाय आसलें आनी तेन्ना म्हगे गोंयकारान तें सगळें सोदून काडलें सोदून काडपाक टायम लागतलोच न्हू रोखडें कांय मागली आयज मेळपा ना ताका तो टायम लागला बरो टायम लागलो तो सोदपा लागल्या आनी जेन्ना आयज सगळें मेळ्ळें आनी कोण एक आजोगाद पासून येवन तें चोयलां खरें चोयलां एकटो चोयलां म्हणटरी हें सगळें आमकां मेळ्ळें आतां म्हणटा मेळ्ळें म्हणटा आमकां प्रूफ आमकां आसा ताका प्रूफ आसा प्रूफ दाखोवपाक शकता हर तुमी हे भाशेन दिलां आनी हर म्हळ्यार तो सगळी ग्रामसभा आसता तो एक ग्रामसभा चुकयना पण तें खबर आहा खंयची ग्रामसभेक घायलो ना तें तेका खबर आहा. खंय तरी पंचायत हेजेर दुर्लक्ष करतशें दिसता तुमकां? दिसता कित्याक ती इंदिरावन NOC दिताय ही NOC दिची न्हू पयलीं तेणी येवन थिंग चॅक करपाक जाय ती करी हुंय आहा ते करी भोंवतणी कितें आसा हें तेणी चॅक करपाक जाय मुगे म्हाका दिसता ते भाशेन तें ती कोन्नाय तें तेणी करून मागीर तांकां NOC दिल्या कोणागेर प्रॉब्लम तांकां आसपाना. इवन आतां जी ऑफिसां आसा जी ऑफिशियल कोण आसा ते सुद्दां येवन तुमचे थंय इन्स्पेक्शन करून गेल्ले रिगार्डींग पोल्युशन जाता जावं ब्लास्टींग जाता तेंचे वटेच्यान कितें तुमकां आन्सर कितें मेळ्ळां? ती आन्सरां म्हाका खबर आसपाना मागीर गोंयकाराक ताका खबर आसतली. आतां तुजो डिमांड कितें आसा? म्हजी डिमांड कितें तेणें पयलीं चॅक करचें आनी जोरी तर तांकां बी दिसतलेंच न्हू तेणें बंद करचें म्हणल्यार ही NOC कितें दिली ती रिवोक करची आनी करी बी बंद करची.
म्हणून पंचायत खंय तरी एक लोकांक कॉन्फिडन्साक घेयनासतना आपल्या जाय ती मनमानी घेना आसोन करता मनमानी करता. मनमानी करता हें सारकें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाची लक्ष गरज. घालचें. क्वॉरीचे दिवशी हांवें क्वॉरीचे ग्रामसभे हांवें रेजोल्युशन घाल्लें एक क्वॉरी पळय चलता तें म्हाका ग्रामसभे हें घालची म्हूण सेक्रेटरी सांगता उगे पंचायत सेक्रेटरी सांगता ग्रामसभेक घालता बरोच ना आमच्यान डायरेक्ट आपल्याच्यान बॉडी घालून मिटींगेक केशर ब्लास्टींग करपा सॉल्व करपा तेंच्यान दिवपाक जाता तांकां पावर आहा म्हूण ग्रामसभेक गरज ना म्हणटा हांव मुगे काय तें ग्रामसभा इज द सुप्रीम आनी ते ग्रामसभा इज द सुप्रीम म्हूण हांव जाणा ही सरपंचाक तांकां एनओसी ब्लास्टींग करपाची आनी तितून सेक्रेटरी भाग आहा तिचो क्वॉरी करपाची क्रॅशर करपाचो त्यो सगळ्यो तेणी एनओसी दिल्या काय ग्रामसभेक घालनासतना आनी हें बोगस केलां आनी तेंचे हांव हे मॅटराक लागून हांव विजिलन्सा वचपाची मुगे तयारी आसा आनी जे सेक्रेटरीची हांव विजिलन्सा कंप्लेन करपाची मुगे तयारी चलता आनी हें करतलो.